ना हे इन्व्हेस्टिगेशन झाला, बॉम्ब स्क्वॉड येयल्ली सध्या तर तेंच्यांनी सांगलां कांय ना. सगळीकडे सर्च केले सर. हय, मेन बिल्डींग सगळी केल्या तेंच्यांनी. सो एज पर दॅट तांकां सुद्दां इन्स्ट्रक्शन दिला, भुरग्यांक कितें सस्पिशियस कितें दिसता जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कॉल करात थ्रू तेंच्या ऑफिशियलांक. आणि आता एक्झाम आसली सर, ती एक्झाम जातली कंडक्ट. ते खबर ना एक्झाम कॉल जे आयले सर व्हेरीफाय जाला तुमी केला कितें ते करता पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू. आमी आहात GEC IIT कॅम्पसा भायर आणि आयज सकाळी अशें आयकूंक येयलें की 4 सुमार आयज एक GECन मेल आयिल्लो की एक बॉम्ब ट्रॅप केला म्हणून, एक भुवनेश्वर, दिल्ली आणि तिसरो आहा तो गोंया म्हणून. पण जेन्ना ही मेल GECन पुलिसांक जेन्ना धाडली आणि जेन्ना सगळी यंत्रणा हांगासर पावली, जे पुलीस जावं बाकीचे जे बॉम्ब स्क्वॉड सगळे हांगासर पावले आणि तेंच्यांनी पयल्यान पयली GECचे सगळे भुरग्यांक वेकेट केले. त्याच प्रमाणे IIT जे भुरगे आशिल्ले तांकां सगळ्यांक वेकेट केले. सगळे सर्च ऑपरेशन तेंच्यांनी सुरू केलें आणि तेच्या उपरांत आतां खंय तरी 4 उपरांत आतां 1 जाले. त्या उपरांत कळ्ळां की काही क्लासीस सोडले जाल्यार आतां बॉम्बाचे तशें कांय सिग्नल कांय मेळोंक ना. आणि तेन्ना आतांच आमी मामलेदारा कडेन उलयलें की आतां सद्या तरी कांय थ्रेट ना, पण भुरग्यांक तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा की काही तुमकां सस्पिशियस दिसता जाल्यार इमिडिएट तुमी तुमचे हायर ऑफिसर तांकां कॉन्टेक्ट करचो, जेणे करून कांयच हांगासर कसलेच जावं विघ्न जावपाक जायना म्हणून. आणि म्हाका दिसता हो थ्रेट बेश्टो आशिल्लो काय कितें, जावं हो मेल खंयच्यान कोणें धाडलेलो, हेजें जें इन्व्हेस्टिगेशन आहा हें फोंडा पुलीस सद्या करीत आसा. फर्मागुडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.